काँग्रेसीचो विरोधी पक्ष फुडारी कोण? हांव, तू काय तो? हो प्रश्न सध्या काँग्रेसीतल्या ज्येष्ठ आमदारांक सतोवपाक लागला. विरोधी पक्ष फुडारी केन्ना थारतलो काय विचारल्यार ते सगळे दिल्लीत हायकमांड थारयता अशें दिगंबर म्हणटा. जाल्यार म्हाजेर ही जबाबदारी दिल्यार हांव सामको तयार अशें मायकलान उलोवन दाखयलें. हातूंतल्यान काँग्रेसीत तारीत जाल्यार हांवूच थारतलो अशें मायकलान सांगपाचें आसा काय कितें असो प्रश्न पडला. बहुमत घेऊन सरकार स्थापनेची सपना पळोवपी काँग्रेसीक वेंचणूक जिखूंक जमली ना ती जमली ना, मात आता ताका विरोधी पक्ष फुडारी थारावपाक जमना अशी परिस्थिती काँग्रेसीन पळोवपाक मेळटा. विरोधी पक्ष फुडारी कोण ह्या प्रस्नाक काँग्रेसीकडे अजूनय जाप ना. आदलो विरोधी पक्षनेतो दिगंबर कामताक विचारल्यार ते सगळे दिल्लीत थारतले, आमचो हायकमांड तो निर्णय घेतलो अशें सांगून तो वेळ मारून व्हरता. लिडर ऑपोजिशनाचे काँग्रेसची पद्धती प्रमाणे ती पयर येवन गेल्या पाटील ती वयर रिपोर्ट दितली, ती डिस्कस करतली आनी देन दे विल डिस्कस. जाल्यार दुसरे वटेन विरोधी पक्ष फुडारी जावपाक मायकल लोबो धोपराक बाशिंग बांदून तयार. हे बाबतीन दिल्लीत निर्णय जातलो, मात विरोधी पक्ष फुडारी जावपा खातीर हांव तयार आसा असो तो नेटान सांगत सुटला. लोकांचे खंय प्रस्न खरपणान विधानसभेत मांडपाक जाय अशेंय तो उलयलो. हाचे वेल्यान अप्रत्यक्षपणान हांवूच विरोधी पक्ष फुडारी जावपाक पात्र असो अप्रत्यक्ष सूर ताणें आळयला. डिस्कशन आयच्या मिटिंगेन काय जालें, दॅट मीटिंग वील बी हेल्ड इन दिल्ली मे बी टुडे एनी हाव एनी टायम एंड थिंगासून डिसिजन जातलें तें. नो आय वॉज कॉल्ड टू डिस्कस अबाउट द इलेक्शन ओनली वॉट हॅज हॅपन्ड. आमी दिला रिपोर्ट. That is purely on the party to decide. हांव डायरेक्ट कमेंट करूंक शकना तेजेर. But if given, I am ready to accept it and to hold the fort in the assembly also and outside the assembly. We will strongly work for the people of Goa, whether it is any types of issues which come up. Right from north to south. आता सिनियर मोस्ट दिगंबर कामत काय पक्ष भोवून आयिल्लो मायकल विरोधी पक्ष फुडाऱ्याचे दान काँग्रेसीच्या हायकमांड कोणाच्या पदरान घालतलो काय? ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.